आपाक मान्यताय न्हयकारून सावंत सभा घेता। भाजप सरकारान सनबर्नाक मान्यताय दिली, मात ते आपाच्या रॅलीक मान्यताय दिवपाक तयार ना म्हण गोंय आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक राहुल भांबरे उलयल्यात। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज पणजे हांगा तिरंगा रॅली आयोजीत करपाचें ठरिल्लें। कलेक्टरच्या ऑफिसान वेल इन एडवान्स तांकां परमिशन खातीर लेटर आमी इनवर्ट केल्लें। सगळी तयारी जाल्ली तेन्ना काल सानेवळा आमकां इंटिमेट केलें, अजून लेखी काय येवना। काल आमकां सानेवळा तांणी आमकां इंटिमेट केलें की ही रॅली कॅन्सल करपा जाय। जेन्ना तांकां विचारलें कारण कितें रॅली कॅन्सल करपाचें, तेन्ना एक कितें कारण धड तांकां दिवपाक गेलें ना। अजून म्हाका दिसता तें चिंतता कितें कारण घालपाचें तें। एडमिनिस्ट्रेशनान जे सरकार सांगता, सीएमओ ऑफिसांतल्यान येता, ताणें आमकां अशें वेग रिजन दिलें की जे दुकानदार आसा पणजेचे तांकां बिझनस तांचो डिस्टर्ब जातलो, एक कारण सांगलें गेलें आमकां। आतां विचार पळयल्यार बीजेपीचे मिटिंग्स चालूच आसा। एक ठळक दिसून येता की आम आदमी पार्टीची पॉप्युलरिटी वाडत चल्ल्या। तांकां सेलबड जाल्या ते आनी कशें रिएक्ट करचें तें कळना। फक्त एक जाला तांचो की आम आदमी पार्टीक कांयच पॉलिटिकल एक्टिव करून दिवपाची ना। हेवटेन जॉब स्कॅम चालू आसा, रिक्रुटमेंट स्कॅम अमितान काढले, हांवें काढले, वाल्मिकीन काढले, सगळे स्कॅम सगळे कडेन चल्ल्या। बीजेपी स्वता आमदार अपसेट जाल्या की फक्त आपल्या कॉन्स्टिट्युएंट विश्वेश्वरांनी जॉब दिता। ताजे सरकार उत्तर दिवचें सोडून आम आदमी पार्टी फाटल्यान गेल्या सगळ्या रॅली तांची पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद करपाक। सगळे कडेन आम आदमी पार्टीचे जे फुडारी आसात तांचे कटआउट जे आसा, बॅनर आसात, ते सगळे फासले, काळे फासले जाता। फक्त एक आसा, सरकार आनी आपली यंत्रणा यूज करता फक्त आम आदमी पार्टीचो आवाज दबोवपाक। तेन्ना तुमच्या मार्फत, मिडिया मार्फत मुद्दाम प्रमोद सावंताक तशें वांगाडी हे तांचे मंत्री आसा तांकां सांगपाक जाय, तुमी आवाज आम आदमी पार्टीचो दबोवंक शकचे ना, कित्याक पार्टी बरोबर गोंयचे आम आदमी आसा। जो भ्रष्टाचार तुमी केला, जो तुमी जॉबान स्कॅन्डल केला, ते सगळे गोंयकारांक जाणीव आसा, तांकां सगळ्यांक खबर आसा। तेन्ना एक मेन म्हणल्यार मुद्दाम सांगपाक जाय, ही जे तिरंगा यात्रा आसा पळय, हातून पॉलिटिकल आमची रॅली नासली। बाकीच्या राज्यांनी आमी अशी केल्या रॅली, आम आदमी पार्टीचो फ्लॅग नासता थंय, फक्त तिरंगा यात्री एक स्पिरीट ऑफ पॅट्रियोटिझम जागो करता। एक पॅट्रियोटिझम आसता पळय देशा विशयी, तो फूल मूड तो सेट जाता। तो हेतू आशिल्लो, गोंय अशी केन्नाच रॅली जावना। लोकांक एक्सपिरियन्स करून मेळपाचें, जे ट्युरिस्ट आयले तांकां एक्सपिरियन्स करून मेळपाचें, ही जी रॅली आसता तिरंगा यात्री ती। तेन्ना सरकारान जी यंत्रणा चलयल्या, जे तांचे प्लॅन्स आसा की आम आदमी पार्टीचे पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद करपाच्यो, ते आमी मुद्दाम सांगूंक सोदता, एक्टिविटी आमच्यो चालूच उरतल्यो। आमकां ताणें परमिशन दिवना। आज श्री संजय सिंग जी येवपाचे आशिल्ले, काल रातचे आमकां इंटिमेशन आयलां। ऑलमोस्ट सांजवेळा 8 सुमार आमकां इंटिमेट केलें गेलें की तुमी परमिशन तुमकां डिनाय केलां। लेखी आमकां कारण कांयच दिवना कलेक्टरच्या ऑफिसांतल्यान। फक्त आमकां सांगलें गेलें की जे पणजेच्या दुकानां थोडी आसा ते म्हणटा आपल्या बिझनसाक प्रॉब्लेम जातलो म्हणून परमिशन दिवनाका। म्हाका दिसना पणजेचे बिझनसकार केन्ना हो सरकार आनी एमएलए चेंज जाता हाची वाट पळयता। दुसरें सांगलें की कोविडच्या कारण दिलें आमकां। कालूच प्रमोद सावंतान एक बीजेपीची व्हडली मिटींग एड्रेस केल्या, ताका लागीना काय कोविड प्रोटोकॉल्स। फाटीं तांची आनी खंय तरी मिटींग चालू आसली। हे पॉलिटिकल सोडून दी, सनबर्न प्रमोद सावंतान दिल्या फुडें परमिशन दिवना। तुमीच मिडियान सगळे कडेन व्हिज्युअल हाडल्या कशी गर्दी जाल्ली ती, तेन्ना प्रमोद सावंत काय उलोवना, बेधडक सगळी परमिशनां दिल्ली। आनी आतां काल काय पयर सांगता तो नायट कर्फ्यू सुरू जाले, तेन्ना सगळी आपली सरकारान पॉलिटिशियनां आपली बॉल्सां भरली, प्रमोद सावंत बीजेपी, तेन्ना तांची तोंडां बंद जाली। आतां उगडपाक लागले नायट कर्फ्यू आनी बाकीचें कितें तें। तेन्ना गोंयच्या लोकांनी सुद्दां शिटूक रावपाक जाय।